दीस शनिवार ऑक्टोबराची 26 तारीख 2024. पयलें वाचप सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 4 वाक्य 7 तावन 16 पर्यंत. तरी पूण आमच्या मदल्या हर एकल्याक क्रिस्तान दिल्ल्या मापान देवाच्या विशिश्ट देण्याचो वांटो लाभला. पवित्र पुस्तक म्हणटा, तो उंच सोडलो तेन्ना ताणें आपल्या जैताच्या परिवारांत कैद्यांक व्हेले आनी लोकांक देणी दिली. तो उंच सोडलो म्हळ्यार अर्थ कितें? तो पयलें धरणीच्या गर्भांत वा पाताळांत देंवल्लो म्हणून अर्थ न्हय. अशें सकला देंवतस सर्व अंतराळा वयर सोडून सगळी सृश्टी भरोवंक पावलो म्हूण जालें. ताणें लोकांक देणी दिली. थोड्यांक धर्मदूत जावचें, थोड्यांक प्रवादी जावचें, थोड्यांक सुवार्थेगार जावचें, थोड्यांक सभांचे गवळी आनी शिक्षक जावचें देणें. देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक मणयारपण दिवचो ताचो शेवट. अशें देवाच्या पुता थंय भावार्थ दवरले वरवीं आनी ताची गूण जाणवाय जोडिल्ले वरवीं आमी क्रिस्ता थंय शेवटी एकवटून जाणटी जाता. जाणटी जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेचे भक्तेक पावता. कुतंत्री मनशांनी वांगड्या वाटेक वळतल्या फटकिऱ्या शिकवणेक बली जाल्ल्या तवळ, मारलेल्या जड वाऱ्याक सांपण उब जाल्ल्या, तशेंच लालांचेर हेणे तेणे धरतल्या ल्हान भुरग्यां परी आमी जावचें ना. बगार माया मोगान सत पाळून आमी हर एक रितीन आमच्या मस्तका क्रिस्ता थंय वाडा जाय. सगळी कूड ताचेरच बांदून हाडल्या. ताचे वरवीं सगळे सांदे एकच वाडावळींत एकामेका एकवटून सगळी कूड घडोवन येता. हर एक सांदो आपापलें काम करतना ती कूड वाडत आनी मोगान बांदत वता. देवाचें उतर हें, देवाचें वडपकार. कीर्तन 122 1-2, 3-4 AB आणि 4 CD 5 पर्यंत. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटाना हांव संतोसलो. या आमी सर्वेस्पराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदो वरतो संतोष म्हाका भोगलो. आमी तुजेशीं पावल्या जेरुसलेमा. तुज्या दारवाटाचेर आसात आमचीं पावलां. तुज्या दारा भितर उबे आसात आमचे पाय. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटाना हांव संतोसलो. मजबूत आनी अखंड बांदावळेन उबान बांदला आमचें जेरुसलेम. थंयसर सोडून येतात कुळयो, वय सर्वेस्पराच्यो कुळयो त्यो. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वसोया म्हणटाना हांव संतोसलो. थंयसर सर्वेस्पराचें नांव वाकणूंक इस्रायेलाचो कायदो तो. थंयसर उबारला दाविदाचें मनसुबेचें सिंहासन. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वसोया म्हणटाना हांव संतोसलो. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 13 वाक्य 1-9 पर्यंत. त्याच वेळा थंय हजर आशिल्ल्या पैकींच्यांनी थोड्या गलिलायकारांची खबर काडली. तांची बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान तांकां जिवेशी मारयल्ल्या विशयांतली खबर ती. तांकां जाप दिवन तो म्हणा लागलो, त्या गलिलायकारांक तसलें भोगूंक मेळ्ळें देखून हेर सुमेस्त गलिलायकारां प्रास ती सडपात की म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकुल न्ही. हांव तुमकां सांगता, पातक रडोवन तुमची जिणी बदल्ले खरीत तुमी सुमेस्त तांचे बरींच नास जातल्यात. सिलोएंत तोर कोसळून पडोवन 18 जाण मेले. जेरुसलेमांत आशिल्ल्या हेरा सुमेस्त प्रास ते कितें सडगून येवकार म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकुल न्ही. हांव तुमकां सांगता, पातक रडोवन जिणी बदल्ले खरीत तुमी सुमेस्त तांचे बरी नास जातल्यात. उपरांत जेजू तांकां ही वपार सांगी लागलो. एक मनशान आपल्या दाकामळ्यांत एक अंजुराचो रूख लायलो.
तूं ताचेर फळ सोदून आयल्या वेळार ताका एकय मेळ्ळें ना. देखून मळ्याच्या मालीक आपोवन तो म्हणालो, पळय, 3 वर्सांतावन हांव ह्या रुखार फळ सोदून येतां, पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो कातन घाल. धरणीक कित्याक ताणें भार दिवचो? तवळ मालीन म्हळें, धन्या, आनी 1 वर्सभर तो तसोच सोड. हांव ताचें मूळ सोडोवन सारें घालतां. मुखारय ताणें फळ दिल्यारय दिलें, नांतर तो कातन घाल. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयच्या पयल्या वाचपांत सांव पावलू आमकां एकवटान जियोंक आपयता आनी तो आमकां एकवटा विशयान सांगता. आनी सांव पावलू आमकां म्हणटा, साबार जाणांक देवान देण्यांनी भरलें, पूण थोडे नाकारून गेले. पूण आमी देवाचेर पातयेणी दवरिचे म्हणटा. आयच्या पयल्या वाचपांत आनी वांजेलांत आमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशयांत आयकूंक मेळटा. आनी आयच्या वांजेलांत जेजू रुखाक आमचें जिवीत लागू करता. वैमोगाचें न्हू, आमचें जिवीत एक रुखा बरी आसा. आनी तो रूख बरें फळ दीत जाल्यार सक्कट त्या रुखाक होगळसितले, आनी पाड फळ दीत वा दिनासतना रावत जाल्यार रूख काण कातरून घालतले. देखून मोगाचें न्हू, आमी आमच्या जिवितान हेरांक सदांच आदार जायचे. तांकां कितें गरजेचें जाय तें आमी तांकां दिवचें आनी तांचो मोग करून तांकां आमी तांची आत्मीक रितीन कुमोग करीचे. ह्याच जेजूच्या आदारान आमी एक श्रेश्ठ फळ दिवचो रूख जावन कोण आमचे थंय भुकेन येता ताका आमी आदार जावया.